बुधवारा कळंगूट दर्यादेग तशेंच भोंवतणच्या वाठारांची भायल्या बिल्डरां कडल्यान राखण करपा खातीर कळंगूटचो फोरमॅन प्रेमानंद दिवकार हांणी पंचायतीन निवेदन प्रत सादर केल्या। फाटल्या वर्सा सावन कानोळे दर्यादेगे वयली झाडांनी झोपात दिल्लींतल्या बांदकामां खातीर बेकायदेशीर रितीन कापून उडयली अशें दिवकरान पंचायत मंडळाच्या नदरे मुखार हाडलें। तशेंच बार्देस मालांतल्या बेकायदेशीर बांदकामांचेर खर कारवाय करपाची मागणी लेगीत दिवकारान केली। डिस्ट्रक्शन म्हटल्यार हांव तुमकां सारकें सांगता, जो आमचो लिमोड आसा पळय तो नॅचरली बायोडायवर्सिटी आसा बिचाची, तो प्रोटेक्ट द इरोशन ऑफ सॉयल। हो लिमोड सगळ्यांनी हे कोणी जागे घेतल्या तेंच्यांनी तो लिमोड तासून काबार केला, सँड ड्युन्स डिस्ट्रॉय केल्या। तशेंच सँड ड्यून डिस्ट्रॉय करून आमची गोल्डन व्हायट सँड जी आख्ख्या जगाक फामाद आहा, ते कळंगूट कांदोलीम हे बीच एरिया आहा ती एकदम नितळ ती आयज खंय ना खंय तरी काबार केल्लेली आसा। ती गोल्डन व्हायट सँड कवर करून तेची रेड मड मारलेली आसा फॉर द सेल्फ इंट्रस्ट। इतले आमी लोकल ऑथॉरिटीक आमी इतले नदरे काडून दिल्लेले आसा, पूण कांय सगळ्यांना लोकल ऑथॉरिटी हाचेर एक्शन घेवपाक कित्याक फेल जाल्या पळय। लोकल ऑथॉरिटीची जबाबदारी आहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा। तेंच्या गांवांत जर अशें कितें जाता जाल्यार तें तेंच्यांनी तुरंत बंद करपाची तांकां ऑथॉरिटी आसा।